नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. कारवार हणकोण श्री सांतेरी देविल्या उत्सवाची उत्साह सांगता. कारवार तालुक्याच्या हणकोण गावच्या श्री सांतेरी देविलो उत्सव 19 सप्टेंबराक आयतवाराक समाप्त जालो. हे श्री सांतेरी देविले देवस्थान वर्षाक फक्त 7 दिवसच उघडे उरता. या देवस्थानाचो उत्सव या वर्साक कोविड महामारी लागून सरळ आणि साधेपणान आचरण केलो. सरकाराला आदेशाप्रमाणे कोविड नियमाचे पालन आणि श्री सांतेरी देवी संस्थानाच्या सेवा कमिटील्या निर्णयाप्रमाणे या वर्साक श्री देविल्या भक्ताकडच्यान फक्त देवील दर्शनाशिवाय कसलीच सेवा गेली ना. फुलां, केळी, नाल, अगरबत्ती अशी कसलीच सेवा नासतना फक्त दर्शन घेवकूच तेमकां परवानगी दिली. श्री सांतेरी देविले दर्शन घेवन आपली मागणी भक्तान मागली. काही जणांन फंडपेटेत आपली देणगी घातली. ही सांतेरी देवी तात्काळ पावता अशी भक्ताली भावना आसा. कर्नाटकचेच न्ही तर गोवा, महाराष्ट्रांतल्यान सुद्धा आणि इतर राज्यांतल्यान सुद्धा भक्त लोक वर्साक येताले. पण या वर्साक परराज्यांतल्यान थोडे कमी दिसून येयले. या वर्साक देवळाच्या आवारात नाल्ल, फुलां, अगरबत्तीची दुकानां घायिल्ली नाशिल्ली. सप्टेंबर 13 तारखेच्यान सुरू जाल्लो हो उत्सव आयतवारा 19 तारखेक सांजेचे 4 वाजताना पारंपारीक पद्धतीन प्रतिवर्षा सारखे उत्सवाची सांगता जाली. पुढल्या वर्साक मुद्दाम या देवीले दर्शन घेवूक सगळ्याक अनुमती मेळू आणि आपापल्या हातान देवीक नाल्ल, खण, हूट दिवची, जाता ती सेवा करूं मेळची संदी मेळू अशें श्री सांतेरी देवी कडेन भक्तान मागला अशें कळून येयला. होन्नावरात गांजा विक्री प्रयत्नात आशिल्ल्या एक व्यक्तीक मुद्देमालासकट अटक. होन्नावर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गांजा विक्री प्रकरण दिसाक वाडतेर आशिल्ल्यान पोलिसां मुखार एक आव्हान आशिल्लें. काल होन्नावर तालुक्यात गुणवंतेच्या बाळेकट्ट्या लागीं गांजा विक्री करूं प्रयत्नात करतना मंकी पोलिसान गुणवंते निवासी जगदीश शंभू गौडा हेमकां मुद्देमालासकट अटक केली. अटक केल्ल्या आरोपी कडल्यान 6,000 रुपये किमतीचो 30 ग्राम गांजा जप्त केला. या प्रकरणात आणि कोण कोण सामील आसात हेचो तपास पोलीस करतेर आसात. रामनगर गोवा राष्ट्रीय महामार्गार 15 फुटाचो हार. जोयडा गोवा राष्ट्रीय मार्गावेल्या केसल रॉक क्रॉसा लागीं गाडयेची ये जा चालू असताना भर रस्त्यात 15 फूट हाराचे दर्शन जाले. रात्री रामनगर गोवा मार्गार कसली पर्वा न करता हार रस्तो ओलांडताना दिसून येयलो. हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो आसा. हो हार अचानक दोळ्या फुडें येयल्यान वाहन चालक गोंधळले. हार रस्तो ओलांडताना दोन्ही बाजून वाहतूक बंद दवरली आणि रस्तो ओलांडल्यानंतर वाहतूक सुरू झाली. रामनगर गोवा या राष्ट्रीय मार्गाच्या आजूबाजून घनदाट जंगल आशिल्ल्या कारणान या जंगलांतल्यान अनेक वन्य प्राणी, सरपटचे प्राणी रस्त्यार येते रावतात. मात्र गाडयेची येवची वयची संख्या मोठ्या प्रमाणात जाती आशिल्ल्यान अनेक सरपटचे प्राणी गाडयेच्या ताका सकल येवन मृत्यू जाती आसात. भटकळात गोठ्यात बांदिल्ल्या रेड्याली रातोरात चोरी, गो तस्करीची शक्यता. भटकळ उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गो चोरी प्रकरणां खूब घडतेर आशिल्ली. तशेंच बऱ्याच लोकांक पोलिसान प्रत्यक्ष किंवा CCTVच्या कॅमेरा मार्फत मुद्देमालासकट पोलिसां अटक करून तेंचेर प्रकरण दाखल केल्ली उदाहरणां ताजी आसतनाच गोमांस संग्रह करून विकचे आणि इतर या गरू चोरच्या चोरान आपली शक्कल वेगळ्या तरेन लढवूंक सुरू केला. अशीच एक घटना भटकळ तालुक्याच्या हेबळे हिंगा घडला. भटकळ हेबळे रहिवासी गणपती नारायण देवाडीक या कुळवाड्यान आपल्या कृषी कामासाठी म्हण पोशील रेडो स्वताच गोट्यात बांदील कडच्यान रात्रीन कोणी तरी चोरून व्हेलो. या रेड्याची किंमत 30,000 रुपये आशिल्ली अशी तेमी सांगले. या प्रकरणाची भटकळ ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नोंद जाला. PSI भरत तपास करतात. या चोरे प्रकरणाची गंभीरपणान तपास करून जात तितले बेगी या कृत्यात भागी आशिल्ल्याक अटक करून प्रकरणाचो खुलासो करतलो अशी तेमी मत व्यक्त केला. फुडलो आदेश येता म्हणल्यान स्कॉडवे संस्थेक सेवा दिवच्याक आदेश. जोयडा स्कॉडवे संस्थेचो करार सर नंतर जोडा तालुक्यातले डिग्गी आणि केसल रॉक हांच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवा ठप्प जाली आशिल्ली. मात्र स्कॉडवे संस्थेचो करार परत वाडयल्ल्यान हांच्या नागरिकांक दिलासा मेळिल्लो आसा. दोन्ही आरोग्य केंद्रातली आरोग्य सेवा ठप्प जाल्ल्या कारणान
त्याचो परिणाम केसल रॉक आणि बाजार क्रमांक ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या नागरिकांचेर जालो। तेमकां आरोग्य सेवा घेवचे अनेक अडचणीक तोंड दिवचे पडटाले। मात्र आरोग्य मंत्रालय फुडलो निर्णय येता म्हणल्यान स्कॉड वेस्ट संस्थेन आपली सेवा सुरू दवरची असो आदेश दिलो आसा। ताका लागून हांच्या दोन्ही आरोग्य केंद्रात आरोग्य सेवा दिवचे स्कॉड वेस्ट संस्था परत सज्ज जाली आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।